आम्हा ग्रीन तेल आसवा ಮತ್ತೆ लवचम नेंगचेशिला तेल करचाक झाड काडूवत तसं पळोवचें येतवा निंगितन हांव चमकली जाल्यार पळयतना हांव रोड सायडाक झाड पुरो काडतास हें कसा बामुळ्ळेक लागून ताका बदाची आयुर्वेद नांव आसा हें ब्रिंगराज झाड काजळ मोवय म्हणून सांगता ती सपूर दिगदिगा पान आनी फूल पळोवच्याक शेवंत्याची फूल मणकेची नेक्स्ट झाड सहदेवी म्हणून हाजी पान जिके रुंद आसा आनी फूल बजी सनसनाची आता 2 नमून फूल येता धव आनी पर्पल दोन्ही झाड एक 10-12 खंडाक पुरो म्हळ्यार ओटूची 20 पुणी जावक पडता हाजेत मूळ काण घेवन एक वेळा सम धुवन घेवया सहदेवीचे आनी काजळ मोवाचे फूल काण घेवन रेडी करून घेवया हांगात दोन्ही झाड शिंदून घेवन धुवन रेडी करून घेता जाय जाल्यार हे सगळे झाड धुवन घेवन तशी वाटू येता ह्या फातरा रगड्यान धाडण करचें धाडोवच्याक हांगा लोखणाचे पाराय मोळ म्हूण आसा हाकी एक सायड मोळे मणकेची शार्प आसा आनी एक सायड सम रुंद आसा ताजेन आमी धाडोवचे आनी हांतू धाडयतना ल्हान जाता तशी ह्या ना जाल्यार सन्ना धाडोच पातर यूज करता जाल्यार चिके वेळ घेता बदं म्हळ्यार तशें धाडून करचें धाडून ताजी रोस काडचें बट हांव फ्लॅटा आसा देखून धाडयल्यार चड शब्द जाता ताका हांव अशी वांटून करता आसा ह्या पाल तुमी वाटितनाची ताजे उठ तुमी करबेव पाले घालयता मेहंदीचे पालू घालयता आवळो धाडून घालयता एक पानीचे पालू घालयता मस्त तंपू आनी अलोवेराचे पालू घालयता हांव अलोवेरा हांगा घाला म्हळ्यार हें तें चिके बोळ जाता म्हळ्यार वाटूचे चिके कशें जाता ताका हांव हें आमी रोस पुरा काणू सिजोवचें आसा ताजे उठूची अलोवेरा सनसना कुडको करून घालता सो हें पुरा एक वेळा वाटून रोस काणू रेडी करून घेवया हांगा वाटीत देखून मस्त ल्हान करना धाडून करचें जाल्यार मस्त ल्हान जेवण वग्गी जाता म्हळ्यार सम बल पडटा त्या लोखणाचे तुमी धाडयल्यान तशीची ताजी रोस सोडता हें आतां कसलें उदक घाली देखून सम उदक सोडला आतां खंयचें उदक घालता जाल्यार उदक चड जावन पुरो भायर उसळटा आशिल्लें फातरा रगड्यान करूं जायना जाल्यार मिक्सीन तूं पाल्लो मात्र घालून घेवन थोडें उदक घालून वाटू येता हांगा जी देंट मस्त नार आसा तशी मिक्सीन तूं ल्हान जेवची डावट म्हाका हांगा थोडें उदक घालतास म्हळ्यार रगड्यान तूं मस्त वरला एक अर्द ग्लास उदक हाताच्या मागीर पेळ न्हू रोस काडया हांगा ताचे मुळे घालून वाटूचें आसा म्हाका मूळ घालचें विसरलें तशें हांव आतां करता आसा हाजी रोस जाता एक दाटा कायलेन तूं एक खतखत काण घेवया एक खतखत आयले तक्षण कटकून दवरलें अलोवेरा घालून घेवन हें आतां अर्द जेव तें सिजोवका आतां पळया अर्द जाल्लें हांगा तो रोस कितलो की तितलेची नाल्ल तेल घालचें हांगा तर नाल्ल तेल घाल्या नंतर रोस आनी तेल विंगड विंगड रावता एक खतखत आयल्या नंतर ह्या दोन्ही लायक मेळ येता आलोवेरा तावळी तो खूब बुड्डून आशिल्लें आतां हें वयर पावंत आसा ऑलमोस्ट जायता आयल्या ह्या स्टेजार पावतना तुमी दाय अशी बुडोवन काडल्यार ताजी मुळान तूं मड्डीशें पिटी पिटी रावता सो त्या जल तक्षण एक 2 मिनटांनी गॅस ऑफ करेन ते रेडी जालें म्हणल्यार हें निवली नंतर एक कुपी बाटलेन तूं घालून घेवन
भोवन घेवया आणि हे मस्त काळते कसणे जायना. हे ताले तमगेले रेडी जाले. सो हे जड्डाचे फोटो डिटेल इन्फॉर्मेशन पुराचे लिंक हांव हांगा डिस्क्रिप्शनान तूं शेअर करता. तुम्ही आमगेलो ब्लॉग वचून पळयात आनी हाका जावंक जाल्यार विंगड रेफरन्स पुरो हांव हांगा डिस्क्रिप्शनान दिवन आसता. ते पुरो तुमी थंय वचून पळयात. तुमकां हांव नेक्स्ट विडियोन मेळटा. ते दवरते आमचे वासरीक सब्सक्रायब करात आनी पुरो जाणां लागीं शेअर करात. बाय.